नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदली हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. सरकारी कामकाज जाग्यार हाडूंक आळशी स्टाफाड एक्शनीक पावलां. काम चुकारांक निवृत्तीपूर्व रिटायरमेंट कारवायेक कर्मीक खात्यान नेमल्यो समित्यो. परफॉर्मन्साचो नेमान रिव्ह्यू. गोंया लागसार दर्यांत मीग 29 कोसळ्ळें. तळार परत येतना तंत्रीक बिघाडान अपघात. पायलटान इजेक्ट जावन जीव केलो साल्वार. भलायकी स्टेबल, बोर्ड चौकशी सुरू. बार्रांनी टायट जातल्यांक घर व्हरप शक्यच ना. अपघात उणे करूंक आदी रस्त्या जाग्यार घालचे. ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम खर करात. टायट कंपनीन खंय जाय जाल्यार ॲप टॅक्सी घेवच्यो. मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्षाचे खुर्चेर घनश्याम शिरोडकाराक देंवोवन निमाणे दामोदर शिरोडकार बिनविरोध. बसकेच्यो फॉर्मालिटी पुराय. पोर्तुगीजांचे राजवटींत नासधूस केल्ले इतिहासीक दायज वास्तू विशीं म्हायती. रितसर निवेदन, फोटो पुराव्यां सयत दिवची. पुराभिलेख खात्याची लोक, NGO संस्थांक जाहीर कळवणी. दाबोळे विमानतळार देंवतल्यांक प्रवासाक वेगवेगळे पर्याय दिना जाल्यार मोपा सुरू जाल्या उपरांत दाबोळे पडटलो बंद. माविनाची शिटकावणी. टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका. सोनसड्यार कब्रस्तानाचें बांदकाम पुराय करूंक PWD जी सोडा. मडगांव पालिकेक हायकोर्टाची 6 म्हयने मुजत. अधिकाऱ्यांचेर वैयक्तीक कारवायेची शिटकावणी. सरकारी कामकाज जाग्यार हाडूंक आळशी स्टाफाड एक्शनीक पावलां. काम चुकार स्टाफाचेर निवृत्तीपूर्व कारवाये विशीं कर्मीक खात्यान सचिव आनी खात्या मुखेल्या सकयल रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. 50 ते 55 वर्सांच्या वा सेवेंत 30 वर्सां जाल्ल्याच्या कामाची समिती मोजमाप करतली. स्टाफाच्या कामाचो नित्य नेमान खंय रिव्ह्यू जातलो. सरकारी कामाची स्पीड वाडोवपाक आणि तातूंत पारदर्शकता हाडपाक भाजप सरकाराच्या 3ऱ्या टर्मात कांय म्हत्वाचे निर्णय कागदार येतना दिसतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी पळोवन कामचुकारांक अकाली निवृत्ती दिवपाचे सरकारान उलोवन दाखयला. मुख्यमंत्री एक सारक्यो शिटकावण्यो दीत आसा. आता कर्मीक खात्यान दुसरे कागदी पावल उखल्ला ते अशें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक CRSचेर घरा धाडपा विशीं कर्मीक खात्याचो ऑफिस मेमोरंडम. 50 ते 55 पिराय वा ज्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत 30 वर्सां जाल्यात तांचे खातीर ऑर. ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो रिव्ह्यू घेवंक वर्साक 4 भागांनी वेळापत्रक तयार. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो नियाळ घेवंक तांचे CRS विशीं रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. A ते C वर्गाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्यो रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह समित्यो. सचिव आनी खाते मुखेल्या सकयल ह्यो दोनूय समित्यो आसतल्यो. रिव्ह्यू समिती एखाद्या कर्मचाऱ्याक निवृत्त करपा विशीं सुचोवणी रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक दितली. रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक 2 सप्तकां भितर आपलो निर्णय नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक दिवचो पडटलो. नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक ताचेर निर्णय घेवंक 2 सप्तकांचो प्राझ मेळटलो. ह्या आदेशा बरोबर खंयच्या कर्मचाऱ्याक घरा धाडपाक जाता ताचेर मार्गदर्शक तत्वां आदेशांतूच स्पश्ट केल्यात. म्हत्वाचें म्हणल्यार कर्मचाऱ्याचे प्रामाणिकते विशीं दुबाव आसल्यार घरा धाडपाचो. निष्प्रभ सरकारी कर्मचाऱ्याक अकाली निवृत्त करपाचो. हो आदेश जारी करतना कर्मीक खात्यान सर्वोच्च न्यायालयातले कांय निवाडे आदाराक घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंया लागसार दर्यांत मीग 29K कोसळ्ळें. नित्याच्या उड्डाणाक वचून परत तळार येतना तंत्रीक बिघाड जाल्ल्यान अपघात जालो. पायलटान वेळ प्रसंग पळोवन इजेक्ट जावन स्वताचो जीव साल्वार केलो. ताचेर उपचार चल्ल्यात. भलायकी खंय स्टेबल आसा. नौदळान दिल्ले म्हायती प्रमाण बोर्ड ऑफ इन्क्वायरीन अपघाताची चौकशी सुरू केल्या. बार्रांनी टायट जातल्यांक घर व्हरून पावप शक्य ना. माविनान आदी रस्त्या जाग्यार घालचे. ड्रंक अँड ड्रायव्ह आड मोहीम खर करची. तेन्नाच एक्सिडेंट उणे जातले म्हणून बार्रवाल्यांचो अध्यक्ष म्हणटा. गोंयांत रातचो 8 उपरांत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना.
ॲप टॅक्सी सर्वीस सुरू जाल्यार खंय लोक बार्रांनी वा पार्टेक वतना वापरतले, वेल्यान सुचोवणी. मोविनान स्टेटमेंट केला न्हू ते आमी बार रेस्टॉरंट ओनर्स एसोसिएशन आहा न्हू ते एक्सेप्ट करिनात. कित्याक आमच्या हितून आतां मोविनान म्हटलां ते एक भाग की लोक कोण पियेतात तेंचे एक्सिडंट जातात ते वेगळे भाग. पूण एक्सिडंटाचें कारण पिवपाचें तेजेर ना, एक्सिडंटाचें कारण खूब आसतात. सो ते रोड सारके नात, खड्डे पडले रोडाक, थंय लोक गाडी घेवन ट्रीप जावन पडटात. स्पीड ब्रेकराक पेंटींग ना, इंडिकेटर्स ना, लायट इंडिकेटर्स ना, सायडीचे रोडाचे बॉर्डर खंय आहा पळय ते तशे रोडाचे डिझायनींग बरोबर ना. हे सगळे कारणांक लागून लायक ते एक्सिडंट जाता. पूण तो म्हणटा की आमी तांकां पावोवपाक जाय, ते पॉसिबल ना. कित्याक ते तेंचे कडेन ते टायमार तूं तर उलोवंक वयशी तर ते तुका आयकपीच ना. ते तुका म्हणटले की आमी आमचे गाडयेन घेवन वता, आमी तुमचे गाडयेन कित्याक वचूंक जाय, आनी एक्सिडंट वयल्यान झगडीं जावंक शकता. प्रॉब्लम जाता. आतां रूल तर स्ट्रिक्ट केला की कोण ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, तर हे सगळे लोक फारावतले. हेका लागून तर ओला उबर खंयचे बी ॲपाचे टॅक्सीज बी मेळत, हे लोक टॅक्सी घेवन घरा वचूंक शकतात. टॅक्सी आतां मेळनात म्हणून जबरदस्तीन आपली गाडी घेवन येतात, ते पार्टेक वयतात, एन्जॉय जातात आनी मागीर वतात ते. मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षाचे खुर्चेर निमाणे दामोदर शिरोडकार बिनविरोध बसलो. घनश्याम शिरोडकाराक 4 दिसां भितर नगराध्यक्ष पदावेल्यान देंवयल्लो. आमदार दिगंबर कामतीन ताच्या कॅम्पाचे 7 नगरसेवक आनी गोवा फॉरवर्डाचे एकल्याक बीजेपीत हाडून दामूचो नगराध्यक्ष पदाचो मार्ग मेकळो केलो. बीजेपीची म्युनिसिपालिटी गेल्ली 17 वर्सां बीजेपी कडेन आशिल्ली. दिगंबर कामत हे अशें व्यक्तिमत्व ताणें करून दाखयलें की अवघ्या 2 म्हयन्या भितर आपूण बीजेपी जॉयन जालो आनी 2 म्हयने जावचे पयलीं बीजेपीची म्युनिसिपालिटी बीजेपीचो चेअरपर्सन करून दाखयलो. हांव म्हज्या घरचे वतीन, म्हज्या फॅमिली वतीन दिगंबर कामतीक, म्हज्या आमदाराक म्हजे राजकीय गुरू जाणें म्हाका तयार केलो आनी एक ग्रासरूट लेवलार भुरग्याक तयार करून आज नगराज पदाचे खुर्चीचेर बसयलो. हे ताजे उपकार हांव जो परेन चिंत आसा तो विसरपाक शकना. हांव सदांच लोकशाही पद्दतीन काम करता. लोकशाहीत नंबर इज इम्पॉर्टंट. आमचे कडेन नंबर आशिल्लो, आमचो प्रेसिडेंट जालो. नाव आय एम पार्ट ऑफ द बीजेपी. वायस चेअरपर्सनाचे डिसिजन आमी घेतले. आतां हांव एकलो डिसिजन घेवपाक शकना. आमची जे बीजेपीची कोर कमिटी आसा तांचे बरोबर डिस्कस करून वी विल टेक ए कॉल. पोर्तुगीजांच्या राजवटींत उध्वस्त केल्ले इतिहासीक स्थळां विशीं म्हायती पुराभिलेख खात्यान लोकांकडच्यान मागल्या. लोक, NGO वा संघटनांनी ही म्हायती संबंदीत डॉक्युमेंट वा फोटो पुराव्यां सयत 30 नोव्हेंबर मेरेन दिवची म्हूण पुरातत्व खात्याची भौशीक नोटीस. इतिहासीक दायज स्थळांचो मोठ्या प्रमाणात पुनरुद्धार करपाची येवजण. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली देवळां, स्मारकां परत उबी करूंक 20 कोटींची खासा तरतूद करून सरकारान काम सुरू केल्लें. पुरातत्व नोंद नाशिल्ली पोरणी देवळां, स्मारकांची वळेरी करपाचें काम चालू जाल्लें. आतां खात्यान लोक, NGO आनी संघटनांकडच्यान म्हायती मागल्या. आमी एक एडवर्टायजय केल्लो आसा की आमकां इनपुट्स जाय, म्हणजे पुर्तुगीज तेंपाचेर पुर्तुगीजांनी आमचे टेम्पल्स आसता किंवा रिलिजियस स्ट्रक्चर्स जे डिमॉलिश केल्ले, ते स्ट्रक्चरांचे कितेंय जर प्रूफ आसा, एविडन्सीस, जाल्यार ती रिस्टोर करपाची आमची एक स्कीम केल्ली. सो जे अशे स्ट्रक्चर्स आसतले आनी एविडन्स जांचे आसा की पुर्तुगीजांनी अत्याचार करता आसतना रिलिजियस स्ट्रक्चर मोडले, ताचें रिस्टोरेशन करपाचें काम खातीर हें केल्लें आसा. 200-400 वर्सां जाल्ली पोरणी देवळां सरकार बांदपाक घेता काय म्हूण लोक विचारपाक मंत्र्याक मेळ्ळे. मात सरकार खंय फक्त पुर्तुगीज तेंपार उद्ध्वस्त केल्ली देवळां बांदतलो म्हूण सुभाषान स्पश्ट केलें. हांव परत एक फावटी क्लॅरिफाय करतां, देवळां 800 वर्सांची 400 वर्सांची आसले म्हणून न्ही. आमी रिलिजियस स्ट्रक्चर्स म्हणटात जे स्ट्रक्चर्स पोर्तुगीजांनी डिस्ट्रॉय केले, हे एविडन्स मेळ्ळे स्ट्रक्चरांक परत एक फावटी रिस्टोरेशनां मेळटलें. सो जी 200 वर्सांचे पयलींचे देवूळ आसा ते बांदपाक जाय अशें खुबशे म्हाजे कडेन येता पर्सनली की आमचें देवूळ आसा तें खूब ओल्ड. पूण ज्या देवळाचेर पोर्तुगीजांनी अतिक्रमण करून ताची मोडतोड केली अशें जेन्ना एविडन्स मेळना, ते स्ट्रक्चर्स परत रिस्टोर करपाक मेळना.
प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. दाबोळे देंवतल्यांक प्रवासाक वेगवेगळे पर्याय दिले ना जाल्यार हो विमानतळ बंद पडूं येता म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री माविनाची शिटकावणी. मोपा ॲप बेस्ड प्रीपेड ओला उबर रेंट कॅब अशे वेगवेगळे पर्याय आसतले. दाबोळेचे टॅक्सीवाले प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सीज घेवन बसल्यार खंय कांयच खरें ना. माविनान दाबोळे टॅक्सीवाल्यांची बसका घेतली. मोपा जावन आसा एक प्रायवेट एअरपोर्ट वे दे वील बी अ चॉयस. ते लोकांक चॉयस दिवपाक सोदता. ती ॲप बेस्ड टॅक्सी आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट कॅब आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा मायल्स आसून दी, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ते हाडपाक करता. म्हणजे वर्ल्ड क्लास चॉयस म्हणटा ते, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट आनी हो प्रायवेट एअरपोर्ट. हे परिस्थितीन म्हाका भीती पडल्यार दाबोलीम उरतलो काय ना. ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीज ना दाबोलीम, ओन्ली प्रीपेड टॅक्सी, जाल्यार कोण येतलो दाबोली? फाल्यां दे वील प्रिफर टू गो टू मोपा. एअरपोर्टार देंवतल्यांक येवच करूंक वेगवेगळे पर्याय आसचे म्हूण खंय हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. आमकां एक आदेश दिला हायकोर्टान, देर हॅज टू बी अ चॉयस टू द ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, टू द कस्टमर. म्हणजे कितें, तुगेले फकत प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी चलपाना म्हूण आनी कितें तरी चॉयस. एज वेल एज मिडियम इंट्रस्ट तुमी कितेंय म्हणा की तुमी तरी एपाचेर येवपाची प्रयत्न करना जाल्यार तुमी शेणटले. गोवा मायल्स ही खंय रियलिटी. पण गोवा मायल्स इज अ रियलिटी. इट इज सायन्ड फॉर 25 years विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. एक ॲप आहा ती आमी सद्या यूज करया. गोवा मायल्सान खंय टॅक्सीवाल्यांक एक्सचेंजात 100 EV कार घेवन हातभार लावपाचें उतर दिला. 100 सुमार टॅक्सी ते इलेक्ट्रिकल बेस्ड व्हेकल करतले, EV करून दाखयतले म्हूण. वॉट इज द ओल्ड कार ऑफ देअर्स दे वील टेक इन एक्सचेंज एज सीड कॅपिटल. बाकीचे लोन मेळटले ऑन इजी टर्म. हे सुद्धा तांकां सांगिल्लें आसा. सो इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर देम. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेव एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. दाबोळे अभिषेक इंजिनियरिंगान जुवारी न्हंयत अतिक्रमण केलां तें मोडचें. सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. इतलें जावनय GCZMA कांयच एक्शन घेना म्हूण चिखले विलेज एक्शन कमिटीन इश्यू केला. कोर्टाचे ऑर्डे प्रमाण बेगोबेग कारवाय करची ना जाल्यार GCZMA आड कोर्टांत वचपाची शिटकावणी. हे पळय जे डिसिजन पळय गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन दिल्लें अभिषेक इंजिनियर्साच्या विरुद्ध, रेस्टोरेशन ऑफ तांचें इलिगल रिक्लेमेशन केल्लें, हें 2016 हें डिसिजन येयल्लें. तो सुप्रीम कोर्टांतूय गेल्लो. सो 24 तारखेर सप्टेंबराचेर सुप्रीम कोर्टान ताचे अपील भायर मारली आनी आयज रस्तो ओपन आहा की गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आपणाचें डिसिजन इम्प्लिमेंट करपा जाय. इन द लेटर वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड देम दॅट इफ यू फेल टू इम्प्लिमेंट दिस डिसिजन we will take necessary appropriate decision against them. We now call upon the Goa Coastal Zone Management Authority to implement this order of the Honorable Supreme Court of India at the earliest without any further delay. The activities carried out are harmful to the environment and to the ecosystem in the river Zuari in the Shikalim Bay. काणकोणच्या शाळांनी भुरग्यांक उपाशी उडोव नाकात. मिड डे मिलाक कितें लागता तें आमी दिवंक तयार. आपाचो ADAक प्रस्ताव. काणकोणा कांय गांवच्या शाळांनी मिड डे मील बंद पडलां. 2,000 भुरग्यांच्या पोटा पाण्याचे हाल म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सरकार दिता तो रेट कॉन्ट्रॅक्टराक परवडना. आप म्हणटा रेटूय वाडोवन दियात. जी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो करतालो तांकां ताणें क्लियर कट सांगला की द मनी वीच इज बीन गिवन, जो पयसो तांकां मेळटा 6 रुपया 11 पैसे पर भुरग्या प्रमाणे मेळटा, तो पयसो तांकां इज नॉट इनफ. मागीर ताचे फाटल्यान लेबर आसा, ताचे फाटल्यान ट्रान्सपोर्टेशन आसा, म्हणून ताणें तें काम सोडलें आनी ताच्या नंतर 1,800 भुरगीं आतां स्कुलान उपाशी उरता. आमी आज ADAन आयिल्ले. हांव तांच्या कडेन कालूय उलोवन गेल्लो. ताणें आमकां डिटेल सिच्युएशन सांगलें. ताणें सांगलें की आमी ह्या परिस्थिती बद्दल एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयलां. आमी आमचे थळावे आमदार आनी गोंयचे जे सभापती आसा जो आमचे विधानसभेचे तांकांय कळयलां.
पण अजून ताचेर सोल्युशन येवना कित्याक कोणूच तें घेवपाक तयार ना. आमी तांकां हें सांगपा आयलां की जे सामान तांकां जाय भुरग्यांक उपाशी न दवरपा खातीर तें आमी प्रोवायड करता. आम आदमी पार्टी गोवा वील प्रोवायड इट. तांच्यांनी आमकां लिस्ट दिवचें, तांकां कितें रिक्वायरमेंट आसा तें सांगचें. गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, जो ₹6.11 आसा त्या ₹6.11 खंयच्याच भुरग्याक न्यूट्रिशियस फूड मेळपाक शकना. आग्वाद हेलिपॅडा लागसार एकल्याचेर सुऱ्यान हल्लो करपी आनी पिडीत दोगूय बरोबरीचे. बोवाळ आयकून कोणें तरी पुलिशेक आपयले. उपरांत जखमी सतीश रेड्डीक 108 GMCत घालो. आरोपी अमित धवनाक पुलिसांनी भितर उडयला. सुवातेवेली ताचे मोटारय ताब्यांत घेतल्या. दोगूय भायले कांदोळे रिसॉर्टांत कामाक आसताले. आयज दनपारां आग्वाद हेलिपॅड थंयसर 2 फ्रेंड्स तेंच्या भितर कितें तरी बाळचावाची जालें काय कितें जालें काय खबर ना, पूण एकल्यान जो अमित धवन आहा तेणें तेचो फ्रेंड कोण सतीश म्हणून तेच्यो सुरी मारली तेच्या फुडल्यान गळ्याक आनी फाटल्यान 2 कडेन तेका वार केला आनी तो इंजर्ड जालो. हांगासर जे ट्राफिकाचे हें आसलें पार्किंगाचे तेंच्यांनी थंय आवाज जाल्या बरोबर तेणी बोवाळ केल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर पुलिशेक फोन केलो. पुलीस येयले हांगा आनी मागीर ताका 108 आपयली आनी ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. एक तो कोण मारला पळय तेची गाडी ते पुलिशेन अटॅच केला. रिसॉर्टान तो एक्यूज आहा तो एका रिसॉर्टान कामाक आसता. ही इज नॉट गोवन एंड द पर्सन हू हॅज बीन स्टॅब्ड he is also non-Goan and they know each other because they are involved in some business. So it is not a gang war or local gundaism. जे कितें पयशांक लागून तुमी See, we are inquiring, we are interrogating accused person. So right now to disclose that motive, I am not in a position to disclose that motive. इतले मजगती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो एसपीक मेळ्ळो. SP North. We went to his office in the evening at 4 o'clock and I had a meeting with him for 30 minutes and in that 30 minutes we discussed law and order situation in the coastal belt. The season is starting and there are so many non-Goans. You can call them migrants, you can call them in search of jobs, Indians who come down to Goa. So they come in search of jobs, तेंचे police verification जायना. They come, they stay on rent. आणि आमचे गोंयकार कितें करतात तेंकां काडटा आनी रूम भाड्याक दितात. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते आग्वादच्यान. कर्नाळे दर्यादेगेर अकस्मात जेट स्की स्पीड बोटी दिसूंक लागिल्ल्यान थळाव्या रापणकार काचाबूल. स्पीड बोटीन ट्रेनिंग दिवपाचो प्रकार सुरू जाल्ल्यान तांणी खंय जाप विचारली. उपरांत रापणकार मिडिया मुखार करंजाळे दर्या बेल्टांत कसलीच एडव्हेंचर एक्टिविटी करूंक दिवचें ना. सरकारान खंय रापणकारांचो आदी विचार करचो. हिंगा कालच्यान जेट स्किपी आनी ते फास्ट स्कुटर ते चलता हिंगा आनी आमी हिंगा नुस्तें मारता म्हणटकूच ते खंयचे भायले कंपनी येता आनी हिंगा ट्रेनिंग करता. हांव म्हणटा सरकार हांकां खंयचें लायसन दिता हे हिंगा एक्टिविटी करपाक. आमी हिंगा पोट भरता आमचें. हे खंयच्या सरकारान हांकां परमिशन दिलां. हिंगा खंयच्याय दर्याक हे लुगाराक खंयचे कंपनीन जावं खंयचे जेट स्किपी सरकारान हिंगा तांकां हे लाव कोच्ची न्हू. आमी इतल्या वर्सांचे रांपोणकार हिंगा पोट भरता. आमची भुरगीं आमी कशें पोसतले. तुमी आतां सगळे दोंगर येयले, तुमी शेतां येयलीं तुमी आनी आतां तुमी उरल्या ते आमची प्राय खावपाक कोता. हे सरकाराक आमी गोंयचे रांपोणकार, कारांजालेचे रांपोणकार आमी कशेंच दिवपाचें ना तुमकां हिंगा कितेंच एक्टिविटी करपाक. म्हणटकूच तुमी तर हिंगा जेट किस्पी आनी हें तर केलें जाल्यार आमी रांपोणी खूंय मारतले. हिंगा आमकां कारांजाले रांपोणकाराक सांगले शिवाय कितेंच तुमी हिंगा विचार करचे ना. हिंगा रांपोण दवरता आतां आनी ते चट करून ती स्टार्ट केलें. आमी नॉका आसतना केलें जाल्यार म्हणल्यार ती रांपण्यो सगळी पिजून वयतली.
ती काय नको कितें चलतालें त्या पासत म्हणटा हें सगळें आमचें बंद करपाचें एक्टिविटी हें जाता तें हें आमकां पडना हें सगळें आनी इतले वर्सांची आमी मनशां आनी आमकां हे भाशेन पोटार आड येयना कित्याक आमी बेकार आमकां कितें मेवता तें आमी खावपाचें. उदका स्रोत खात्याची प्राथमिकता शिंपणावळीक उदका पुरवणीची ताचेर चड भर दिवपाची वेळ आयल्या म्हणून WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. ताणें पर्या मतदारसंघात वचून WRDच्या आडकल्ले आनी नियोजीत कामाचो नियाळ घेतलो. अधिकाऱ्यांनी कामां वेळार जाग्यार घालची म्हणून शिटकावणी. WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे डिपार्टमेंट पयलीं सुरवात जाल्ले ते शेतकऱ्या खातीर डिपार्टमेंट सुरू जाल्ले. आमी त्या कालांतरान आमी शेतकरी विसरले आनी उदक फक्त पिवपा दिवपाचें आमकां हें परत रिवायव करपाक जाय. आमचें WRD डिपार्टमेंट जें आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हें फक्त शेतकऱ्या खातीर पयलीं आनी उदक लोकांक पिवपा दिवप संबंदी नंबर 2 अशें जावपाक. आतां ऑफकोर्स तेतून आमी दुजाभाव करचे ना. तितकीच उदकाची पुरवण जी आसा स्टॉक जो आसा तो वाडपाक जाय. म्हाका बुधवार दीस जाय इन्स्पेक्शन करीत रावतात. इन्स्पेक्शन आफ्टर इन्स्पेक्शन हें कित्याक करना पयलीं आं तुमचे येई सुद्दां मिटींग घेतली मरे हांवें येई सुद्दां मिटींग घेवना तुमची कितली मिटींग घेतली 2-4 मिटींग 6 म्हयने गेल्या म्हजे लक्षात घे. आय एम नॉट कमिंग फॉर फन मंत्री आयलो आनी गेलो अशें करपाक येना. सोनसड्यार कब्रस्तानाचें बांदकाम पुराय करूंक PWD, G-सुडा आनी मडगांव पालिकेक 6 म्हयने मुजत. G-सुडाक काम तडीक लावचें पडटलें. हायकोर्टान 29 नोव्हेंबर मेरेन प्रगती रिपोर्ट मागला. तो मेरेन विशेष हालचाल दिसना जाल्यार G-सुडाचो वांगडी सचीव आनी PWDचे ईक हाजीर करून वैयक्तीक कारवायेची शिटकावणी. Direction of the High Court is that PWD and G-suda will have to develop this Kabristan within 6 months. There is a time limit given by High Court. So within 6 months they will have to develop it. हितून मेंबर सेक्रेटरीक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल केला की बाबा तुवें कितें आसा तें प्रोग्रेस आमकां सांगचें म्हणून. आनी म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसा हेकाय ताणें सांगलें की फुल्ली कॉपरेट करचें म्हणून. आनी कोण जर कॉपरेट करना आनी काम जर स्टार्ट करना जाल्यार आपल्याक घेवन सांगचें म्हणून. आनी ही आतां 29 नोव्हेंबराक दवरल्या ही सो दॅट कितें तेजो प्रोग्रेस जालो तेजें स्टेटस सांगपा खातीर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.